नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या लोकार्पण सुवाळो मोठ्या दबाज्यान जालो. दिवाडे आशिल्ल्या शिवलिंगाच्या वाठारांतूय मोठे देवूळ बांदपाचो सरकाराचो संकल्प आसा म्हूण मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयलो. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या दिवाळी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे, त्या दिवाळी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे. मानाची गजाल म्हण दिवाडकारांचो येवकार. ह्याच तळये सप्तकोटेश्वर देवळाची स्थापना जावपाची आसा. काल स्टेटमेंट येयला की आमचे जे देवूळ आसा पळय सप्तकोटेश्वराचे तेवूय बी रिकन्स्ट्रक्ट करतलो म्हणून आमच्या दिवाडकारा खातीर एक बरी गजाल आसा. कित्याक एक बरें देवूळ आमकां गांवांत हे परते रिबिल्ड जातलें जाल्यार एक बरी गजाल आसा. कित्याक जायते ट्युरिस्ट येता आनी जायते लोक येता ते स्पेशली ते देवूळ पळोवपाक. आतां ते सामके जमीनदोस्त केल्ले आसा आनी तेजे फक्त फ्लॅट आनी पोंदाक जी होली पोंड म्हणटा पळय तळी पळय म्हणटा पळय तीच आसा. आनी तितून आमचे ते जेन्ना पळय ते हे आसता तेन्ना फंक्शनूय थंयसर जाता. कोजागिरी पौर्णिमा हे पळय लोकांनी ते आजुनूय ती हे आसा पळय ती दवरलेली आसा. आमकांय बरें दिसता सो की आमचे पयलींचे जी देवळां आसा पळय न्हू ती परत जातले आनी सीएमान हेजो फुडाकार घेवचो. मजगतीं नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या हाटकेश्वर देवळाचो दिवाडच्या देवळा कडेन संबंद आसा म्हूण थळावे सांगता. सरकारान ह्याय देवळाचेर खंय लक्ष घालचें. सप्तकोटेश्वराचें जे जावचें म्हणजे आनी आमची सुद्दां इच्छा तीच आसा की ते पयलींचे आहा ते तेजो उद्धार जावचो आनी त्या तेजेर आमी हें देवस्थान जें आसा तेका कनेक्टेड आसा कोणाक सप्तकोटेश्वराक. पूण आतां येदें मोठें देवूळ आनी येदो व्हडलो हें आमी गांवचो लोक करूंक शकना. आयज तें आर्कोलॉजीन हें करून तें आर्कोलॉजीन आपल्या अंडर घेतलां आनी आमी तेका लागून आमी आमच्या अंडर हें करून ही पयलीं हांगा ही किल्लीशी हें आसलेली जे लिंगाची लिंग आसलेली तें लिंग हांगा पयलीं आमच्या भुरगेपणांत सामकें ल्हान आसतना तेन्ना आमी ती कोण आमचे जाणटे हांगा येवन पुजा करताले कोण आनी कितें करताले आनी हांगा ती सगळीं ही सगळें झाड हांगा काय नवदोंगर आहलें कांयच नासलें पयलीं. आनी हें फक्त हाटकेश्वर म्हणून आमी हेजें नांव दिल्लें आसा हे देवळाक. आतां न्हू तें पयलीं पासून पासून हाटकेश्वर म्हणून. स्टुडंटा खातीर सायल मनरेगा.